समेस्तांग येवकार. कवितेचे नाव कागदाची घडी. बरोवपी प्राध्यापक अरुण साखरदांडे. कागदाची घडी. भाव गेले भयणी गेल्यो, यादींच्यो रोयणी गेल्यो, सोबीत सपना राती गेल्यो, देवा फुडल्यो वाती गेल्यो. धोपर फुटत खेळप गेले, एकमेका फाटल्यान धावप गेले, रडटा रडटा हासप गेले, हासता हासता रडप गेले. खंय गेली कागदाची उदकांतली व्हडी? आता आमी उस्तितात एकमेकांची मडी. दारां आनी जनेलांच्यो जाल्योत आतां वण्टी. गर्भकुडीत पालवली एकूच एक पंटी. एकल्याची शाणेपणा, दुसऱ्याची पिशेपणा. कोणे तरी घराची खणली रे सोपाणा. घरा फुडलो हुमटलो पाद्रिकाचो रूख. दाव्या दोळ्यान पळोव नजो उजव्या दोळ्याचे सूख. आता एकमेकांचो कोणाक ना हुस्को. म्हज्या घराक आतां हांवूच जाला परको. देव बरें करूं.